सगळ्यांकय मकर संक्रमणाचे हार्दिक शुभाशय. आयचे पर्वकालारी आज एक स्पेशल कसं म्हळ्यार खिचडी आनी पोळो, तेवय चण्या दाळ आनी गोवां कण घालून साखरे खिचडी. हे कशें करचें पळोवया. हांव हांगा आतां 1 पाव बरी चण्या दाळ काडला. आतां ते लो मिडियमार दवरून एक 7-8 निमिश भाजून घेता आसा हांव. व्हड उज्जारी तांबडे करून भाजूच्या नजा ती चण्या दाळ शिजना लो मिडियमार दवरून एक 6-7 मिनीट भाजितना ताका एक मायल्ड पोरबोळ येता, तितले भाजल्या पुरो. आतां ते काणा हांव उदकां घालता. ते उदकां भितर एक अर्द घंटो तिंबो. हांगा आमी गोवां कण रेडी करया. हाका एक परफेक्ट मेजरमेंटांनी म्हूण ना, चिके चड उण जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. जाल्यार करतना केन्नाय चण्या दाळी उणें गोवां कण चिकी चड घाल्यार ती लायक जाता खिचडी. गोवां कण आनी चण्या दाळी रेशियो घालतना चड उणें कांय जायना, इक्वल घाल्यार जाता, चिक चड घाल्यार जाता. पण हांगा म्हाका हांव 1 पाव चण्या दाळीक 1.5 पाव गोवां कण काडला. आतां ते काण पळयतना पळयाची एक मुश्टीवर लायक चिमटी ती वेस्ट जाता, वायट जाता. सो ती वय हांव घालून सोडता हांगा. तशेंच म्हगेलें टोटल 1.25 पाव गोवां कण जालो. म्हाका 15-20 जण गेस्ट येवचे आसा, त्या देखून हांव इतले क्वॉन्टिटीर करता आसा. आतां ते गोवां कणांनी 2 आनी पुरो रेडी जाता हांगा म्हगेल्या चण्या दाळ तिंबून रेडी जाल्या. आतां हांव कुकरां शिजोया. कुकरान ती अशी जाय जाल्यार ओपन जेरी कायली पुडक्यांक कोर येता जाल्यार मस्त टायम लागता मात्र. ते देखून कुकरां कशें करचें पळोवया आमी. आतां तिंबिली चण्या दाळी घाली, गोवां कणय घालो. हाका आतां उदका हळत म्हूण ना, ते आमकां सुकी करून पोळेरार तापोवन पळया खयडीशी करची जाल्यार मात आमकां उदका हळत दवरका आमी. म्हाका पातळ जावका किचड पोळ करता आसा हांव. ते देखून समज ते उदक घालून हांव 3 सीटी काणू एक 8 निमिश दवरला. तेन्ना पळयाची कशी शिजून आयला पळयाची, एक लायक मेळून आयला. मस्त पातळ उदक म्हणून जाय न्ही पळय, अद सुके जावन शिजून आयला पळय. चण्या दाळ दाखयता हांव तुमकां पळय. लायक सॉफ्ट जाल्या चण्या दाळी. गोवां कण कशी लायक शिजून येता तशें आतां 1 लायक पुरो शिजून आयल्या. आतां आमी साखरे खिचडी करता आसा न्हय, ते देखून हांव लायक दाटूच व्हड एक कायली पुडक काडला आनी तांतूं भितर हें शिजयलेलें घालता आसा हांव. ते तुमी गोड्डा खिचडी करचें म्हूण जाल्यार फस्ट गोड किरोवन गोड्डाचे पांक म्हळ्यार दाटू सुको पांक न्हय, चिक पातळशे पांक कोन्न घेवका सिंगल सरीचे. आनी तांतूं भितर हें आमी शिजयलेलें घालून चिरचिरान काडल्यार गोड्डा खिचडी जाली. ते साखरे खिचडी जाल्यार तशें न्हय म्हळ्यार पातळ जावका देखून ते कुकर धुवन घालना हांव तांतूं भितर शिजयलेलें घालून. आनी हांव हाका साखर घालता आसा. हांव 1.25 पाव गोवां कण आनी 1 पाव चण्या दाळ म्हणटना म्हगेले 2.25 पाव जाल्ले प्लस सोय घालू आसा. सोय तशीच हांव समज 2.5 कप सोय घाल्ल्या हांगा. ते देखून पुरो ओट्ट कुडसून 4 पाव म्हूण हांव लॅक दवरून 4 पावाक 4 पाव साखर घालता आसा. लॅक धरतना तशी दवरका जाल्यार मात साखरे खिचडी रुची जाता. नातल्यार ताका साखर उणी जाल्यार कांय लायक जायना ते. सो आमी कितले चण्या दाळ आनी कितले गोवां कण ताका घालची सोय पुरो लॅक दवरचें, तितलेच इक्वल एमावंट साखर घालका. हें आतां साखर घालून लायक करून मिक्स करून घेवचें. एक 2 निमिश भितर ते साखर पुरो किरण येता. चिरचिर येवच्या ना, जस्ट साखर किरला जाल्यार गॅस जळयला हांवें किरण लायट खतखत येवच्या स्टार्ट जाल्यार आतां हे टायमार म्हाका सोय घालका. आमी खिचडी 3-4 दिवस दवरची वय म्हूण जाल्यार आमी हाका कसो करता म्हळ्यार ती सोय घालची सोय आसा पळयाची ती एक 2 निमिश हुनारून घालवय म्हूण जाल्यार आनीक एक पोरबोळ चड येता. प्लस 2-3 दिवस दवरूं जाता. म्हाका हें आज फाय भितर हांव सवरचें प्लस हांव फ्रिज्जा दवरता देखून हांव ही सोय भाजू वचचें ना. ही आतां ही सोय घालून येवय तशी लायक करून चाळून घेवचें. ही सादारण 1.5 कप लागी सोय असी. व्हड एक नारळ घाललो खिचडीक केन्नाय कितली सोय घालताची तितली रुची जाता खिचडी. ही आतां समज लायक करून मिक्स करून घेतले. ते मिक्स करतना न्ही आमी उज्जी व्हड कोर येता म्हळ्यार ताका ओगी खतखत येवका न्हय. आतां ते सोये उदकय सोडता तातूंत भितर. आतां सोय साखर पुरो लायक करून मिक्स जातरी समज खतखत आयल कुडले सिम करून दवरका गॅस. आनी सिम मारी समज एक 10-15 निमिश चिरचिराका. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार ते साखर पातळ आशिल्ली चिक्की पांक कशी जेवच्या सूर जाता. ते कशें कळटा म्हळ्यार साखरेक एक तळतळसाणी म्हळ्यार खिचडीक एक तळतळसाणी म्हळ्यार एक ग्लॉजी लूक येवच्या सूर जाता. तितलें जालें म्हण जाल्यार आमगेलें खिचडी रेडी जालें. त्या मुळे आमी अशी सर्व करची न्हय स्पून घालून. ते देखून हांगा रेडी जाली खिचडी.
हाका एक 5-6 चमचे तूप होऊन करता आनी तातूंत द्राक्ष आनी काजू बी लायक करून गोल्डन कलर येवता भाजून एक खिचडीर घालता आनी एळा पेटी घालता. एळा पेटी घाल कुडला आमगेले खिचडी रेडी जाली. आतां खिचडी आनी पोळो खिचडीक बेस्ट कॉम्बिनेशन कसं म्हळ्यार आमची गेले उड्डा पोळ आनी खिचडी. तेवे आयचे दिवसाक भारी एक श्रेश्ठ ते खिचडी आनी पोळ केल्यार ते देखून हांव हांगा उड्डा पोळ्या पीठ रेडी केला पळयाची. उड्डा पोळ म्हळ्यार आमची गेले ऑथेंटीक उड्डा पोळो. हाका फोव शीत मेथी तसल कसले घालूं नाका. बरी उडीद आनी तांदूळ हाजी रेशियो हांव सांगचे जाल्यार आमी हाजेर वेट ग्रायंडरार वांटूच जाल्यार 1 कप उडदाक 3 कप तांदूळ तांय घालयत. तेच तूं मिक्सरार वांटूच जाल्यार 1:2 म्हळ्यार 1 कप उडदा दाळीक 2 कप तांदूळ हे मेजरमेंटार करता. परफेक्ट जाता तो उडदा पोळो. पळय पीठ कशी फ्लफी जाला प्लस हांव पळय घाल भितर फस्ट उज्जी होड करता आनी कांय लायक तापले कुडले ताका 1 चिमटी तूप घालता. तूप जेवो नारळें तेल घाल्यार जाता बट खिचडी पोळ करतना तूप घाल्यार भारी परंबळीतो. तूप लावन सन्न सन्न पोळ घालचो. खिचडी आनी पेटे पोळ म्हणटा पळय तो सन्न सन्न पोळ करचो तो. अशें पळय सन्न पोळ घालून कशी वटो पडला पळयाची कशी फुगला सॉफ्ट उडदा पोळ हांगा रेडी जालो. हे एक भारी लायक एक कॉम्बिनेशन आमची गेल्यार मात्र एक कॉम्बिनेशन हे उडदा पोळ आनी खिचडी. आतां रेडी जालें. आतां हें कशें जालां म्हूण खावन पळय. उडदा पोळाचें एक श्रेश्ठते कसं म्हळ्यार तो उडदा पोळ वासरे भितर करतना सगळे घरां भितर घमघम पुरपळ येता. ते उडदा पोळ्या वयर चान एक नारळें तेला तेंबोय पोडका तेन्नेची एक फ्लेवरस पळयाची भारी लायक जाता. आतां खिचड्यांक रेडी जाल्ली आमगेली तूप आनी घाल लायक करून केल्या खिचडी साखरे खिचडी ताजे वटू हे कितले सॉफ्टस पळयाचे उडदा पोळो वटो पोणू हे उडदा पोळो तातूंत भितर बुड्डोन खावका सोर्गू म्हणटा पळयाची तितली रुच जाता. हें आमी आतां लास्ट 1 म्हयनो देखून धनुर्मास जाता आशिल्लो. ते धनुर्मासा भितर खिचडी भारी श्रेश्ठ. देवस्थानांतू आमगेले मंजेश्वर देवस्थाना भितर 1 म्हयनो ते परमात्माक खिचडीची निवेद्य अगरसाळे भितर जेवणां गेलेल्या कळटा 1 म्हयनो देखून हांगा खिचडी निवेद्य. आज हिक लास्ट ते संक्रमण जाता आनी खिचडोच्यो नित्या पायस सुरू जाता. तशें आज पुणी नित्या करना नातिल्यान आज पुणी ह्या खिचडी आनी पोळ करका म्हणटाची. तशी आयचे दिवस आयच्यान मकर म्हयनो सुरू जाता. तशें आयचे दिवसाक हे खिचडी आनी पोळ करचे एक क्रम आसा. तशी उनी साखरे खिचडी रेडी जाल्या. तशीच खिचडी करतना गोवां कणनी चणा दाळी घालून कोरका म्हूण ना. गोवां कणनी मुगा दाळ घालून कोर येता तशी मुगा दाळ आनी तांदूळ घालून कोर येता. तशी फोव आनी मुगा दाळ घालूनय कोर येता. तेवे भारी रुच जाता. पोवा खिचडीचे व्हिडिओ आमी हाजे पयशी फुडें घाल्ला ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. सगळ्यांक हो व्हिडिओ इश्ट जाला म्हूण लागता. धन्यवाद.